मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की आमी विश्वासान देवाचे येवजणेक समर्पण करूंक जाय. आनी पयले वाचपान आमी आयकलां देवाचे खुशे प्रमाणे जेन्ना आमी मागता ते आमकां देव दिता. अशें न्हय म्हजी खुशी आसा ही तर म्हाका देवान हेंच दिवंक जाय. खुबशे फावटी आमी तशें मागता, देवा म्हाका अमके फावो कर, हो देवा अमके ताचे पासत हांव मागता. वय आमी मागूंक जाय एकामेका पासत अशें आमकां सांगलेलें आसा. पूण जावं दी ती देवाची खुशी अशी आमची उतरां आसूंक जाय. नाजाल्यार आमी म्हणटली देव आमचे मागणें आयकना, हो देव आमकां दिना. पूण आयचे वाचपान स्पश्टपणी सांगलां की देवाची खुशी प्रमाणे तो आमकां तें दिता. तो जेन्ना आमी मागता अशें न्हय देव आमचें मागणें आयकना, देव आमचें मागणें आयकता आनी तो आमकां सांगता आसतलो. पूण आमी तें आयकूंकूय तयार आसना. तो आमकां सांगता आसतलो आजुनी तो वेळ पावोंक ना तुमकां हें फावो करूंक. वो तो सांगता आसतलो हें जें तूं मागता तें तुज्या फायद्याचें न्हू म्हणून तुका तें शाती पावचें ना. वो तो सांगता आसतलो तुका हांव हें देणें फावो कोत्ता. तर आमी जेन्ना देवा लागीं मागता देवाची खुशे प्रमाणे तें आमचें सगळें जावं दी म्हणून तशें आसूं दी. कित्याक आमच्या बापानूय आमी मागता आसतना आमी तशेंच देवाचें राज आनी देवाची खुशी करूंक सोदता. आनी तर जेन्ना आमी देवाच्या राजान भितर सरून देवाची खुशी करूंक सोदता तर देवाची येवजण कितें म्हजें सवें आनी ते येवजणे प्रमाणे चलोंक हांवें पावल मारूंक जाय. आनी अशेंच आमकां शुभ वर्तमान ही सांगता. हांगासर हांव देवाची येवजण बरे भाशेन वळखून घेता की हांव आतां ल्हान जावंक जाय. कित्याक जेजू क्रिस्त जो ह्या संवसारान आयला तो आपलो कार्य आपलो वावर करूंक सुरू जाला म्हणून. आनी ताचे लागून तो आपली येवजण देवान दिल्ली ती येवजण शाती पावयता आनी ओळखून घेता आतां हांवें ल्हान जावंक जाय आनी तो व्हड जावंक जाय. आनी हीच उतरां आमी निमाणी शुभ वर्तमान सोंपता आयकलां. तो व्हड वचूंक जाय पूण हांव जाल्यार ओदीक ल्हान जावंक जाय. तो हीच कृपा आमचे पासत मागून घेवया की देवाची खुशी देवाची येवजण आमी आमच्या जिवितान पाळूंक ताचो आदार मेळो म्हूण.